प्रदूषण एक व्हडली समस्या. आयज आमी प्रदूषणाच्या संवसारांत रावतात. प्रदूषणाच्या राक्षसान उदक, जमीन आनी मळब आपल्या हातांत घेतला. सगळे कडेन प्रदूषणाक लागून आमचे जिवीत एक भयानक चक्रव्यूहांत आडखळून उरता. प्रदूषण हे एक बहुआयामी राक्षस. वायू प्रदूषण, उदक प्रदूषण, आवाज प्रदूषण ह्या रुपान तो जीव वळवळायता. आमी प्रदूषित वातावरणांत उस्वास घेतात. लोकांक निवळ उदक पिवपाक मेळना. तशेंच दूषित उदक आनी किटकनाशकांक लागून कड्डण पिकाय दूषित जावपाक लागल्यांत. आधुनीक वाद्यांचो आवाज आमच्या कानांचे पड्डे पिसपाक लागला. प्रदूषणाच्या ह्या वेगवेगळ्या प्रकारांनी हे सोबीत सृश्टीच्या अस्तित्वाचेरूच एक प्रस्नचिन्ह घाल्यात. प्रदूषणाच्या ह्या तीव्र समस्याचे मुळान उद्देगीक क्रांती आनी वाडत वचपी लोकसंख्या, गिरणी, कारखाने, वाहनां कडल्यान येवपी धुवराक लागून वातावरण विखारी जावपाक लागला. गॅस प्लांटांतल्यान गॅस गळपाच्या अपघातांक लागून पर्यावरण घातक जावपाक लागला. उद्देगीक आस्थापनांतल्यान येवपी रसायनीक कोयर आनी शारांतल्या गटारांचें उदक न्हंयो, तळी आनी दर्या हांच्या उदकांत भरसून विरगळटा. रेल्वे, विमान, मोटर हॉर्न, रेडिओ, दूरचित्रवाणी, ध्वनिक्षेपकांतल्यान भायर सरपी व्हड आवाजांक लागून आवाजाचें प्रदूषण वाडत आसा. शारांतल्यो घाण झोपडी, यंत्रीकरणाची वाडट्यो प्रवृत्ती आनी रानां, झाडां हांचो बेकायदेशीर नाश ही प्रदूषणाची मुखेल कारणां. अशें प्रदूषण हें जिणेचो दुस्मान. ओझोन वायूच्या सुरक्षा चक्राचेर खर परिणाम जावपाक लागला. अनियमीत तापमानाक लागून ऋतू बदलपाचें चक्रूय अडचणीत येता. वेगवेगळे घातक रोग पातळत आसात. शेतकी उत्पादन नश्ट जावपाक लागलां. लोकांमदीं जागृताय निर्माण जावंक जाय. रानांचो नाश बंद करचो पडटलो. आमी बुद्दीन काम केल्यार, मशिनांच्या वापराचेर नियंत्रण दवरल्यार मागीर प्रदूषणाची समस्या व्हड प्रमाणांत हाताळूंक मेळटा. सुखान आनी शांतपणान जगपाक जाय जाल्यार प्रदूषणाक पेटयेन बंद करचें पडटलें.